बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावान भयणो, आमी देवाक आर्गां दिवया ह्या दिसा पासत. ह्या दिसाक ताणें आमकां हो दीस दिल्ल्या पासत आमी ताका बरे दिवन वाचुया आनी आमची सगळी मागणी आमची सगळ्यो गरजो ताचे मुखार आमी उबारुया. आनी तेच परीन आमची सगळीं इंतेसांवां आमी मनां दवरता आसतना देवा लागीं कृपा मागुया आमकां ताच्या अदीक आनी अदीक मोगान भरूंक. ही जावं दी ह्या मिसाच्या बलिदानान आमची मागणी. प्रितीच्या भावान भयणो, हे पवित्र तीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं म्हणया, हांव पातकी सरपदिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तळान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच आंकवार मारी सगल्या दुतान भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदिदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासयताय ताची आशा धरूंक भोळेपणान आमकां फावो कर. आनी ह्या अतीर संवसारांत सर्गीच्या सदां तगतल्या सुखाचेर आमची काळजां तीर करून दवर. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजो चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून तेसलोनिकाकाराक बरयलें पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, एकमेकाच्या मोगान संबोधीन आमी तुमकां बरोवची गरज ना, तर एकमेकाचो मोग करूंक देवानूच तुमकां शिकयला. आनी आख्खे मासोदोनियांत सगल्या भावा भयणी सोरी तुमी तो करून आयल्यान तें खरें. तरी आसतना तो अदीक आनी अदीक सुदारून वचून दी म्हूण आमी तुमचे लागीं मागता. आमी तुमकां सांगलां तशेंच शांतीन जिवंक वावरात. जन एकल्यान आपआपलें काम करचें. तुमचे हात पांय जोडून पोट भरात. देवाचे उतरये देवाचे वडोवकार. आमचो जबाब जातलो, मनशाची नियानीत करूंक सर्वेस्पोर पोले आयलो. सगळीं म्हणया, मनशाची नियानीत करूंक सर्वेस्पोर पोले आयलो. सर्वेस्पोराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओसोरियां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. आमचो जबाब, मनशाची नियानीत करूंक सर्वेस्पोर पोले आयलो. दर्या तर उपोट बोल्ला. दर्याची गांज आयकून दी. प्रितूम वस्ता जिवानी, ताचोय आवाज आयकून दी. सोर नदी ताल्ल्यो पेटून पर्वत आड्डून संतोसान. आमचो जबाब, मनशाची नियानीत करूंक सर्वेस्पोर पोले आयलो. सर्वेस्पोर पोले आयलो. आख्खे पृथ्वीची तो मनसुबी करूंक आयला.
मनशाची नीत करतलो आनी सोमेस्त पोरजांची न्यायनितीन जातली जोडटी. आमचो जबाब मनशाची न्याय नीत करूंक आयज सर्वेस्पोर आयला. आयलो. उद्गार सगळीं उबी रावया. Sporach soy soy. नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात म्हणटा सोमी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली ग्रेस्तकाय दिली. हे परी सर्गींचे राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1, जण एकल्याक आपापले हुशारकाये प्रमाणे. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलेले ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 घेतलेले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलेलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या धन्याचो दुडू पुरून लिपयलो. जायतो काळ बोलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो धनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलेलो तो लागीं सरलो आनी आपणाक 5 दाखोवन आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलेले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या धनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव अगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलों. ये आनी तुज्या धन्याच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलेलो तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिल्ले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या धनयान ताका म्हणलें, शाबास, बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलें देखून हांव अगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलों. ये आनी तुज्या धन्याच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलेलो तोय लागीं ताणेंय लागीं सरून म्हणलें, सायबा, तूं खर मनीस म्हूण हांव जाणा. तुवें वंपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लुवूंक नाय थंयचें तूं पुजयताय. देखून भियेवन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धरणीन पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय, तो हांगा आसा, तुजो तूं घे. पूण धनयान परती पळोवन ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वंपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लुवूंक ना थंयचें हांव पुजयतां म्हूण तूं तर जाणा आसलोय. म्हणटच म्हजो दुडू तुवें सावकारां कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी परतून येतच म्हजें तें त्या भायर कळांतर हांव घेतलो आसलो. म्हणटच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसलेल्यांक दितले आनी तांची भर जातली, पूण नासलेल्यांचें आसा तेंय काडटले. कित्याकूच उपकार नासलेल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडयात.
थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दांत किर्लितलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावान भयणू, एकदम ल्हान भुरग्यांक क्रिस्ती धर्मान कन्वर्ट करता वो क्रिस्तांव करता म्हूण मादर तेरेसाचेर आरोप घातलेलो. आनी कोर्टान तिका जेन्ना उबी केली तेन्ना जजान तिका विचारलें की हें सोद काय म्हणून. तिणें तेन्ना थंय आसलेल्या एक भुरग्याक आपल्या हातान दी म्हूण मागलें. आनी ती तिच्या हातान तें भुरगें दिल्या उपरांत ती म्हणूंक लागली, हें भुरगें म्हाका कचऱ्याच्या डब्यान मेळ्ळां. हांव नकळो तें खंयची भास उलयता तें, हांव नकळो तें खंयच्या धर्माचें तें. हांव ताका फकत म्हजो मोग दितां, वेळ दितां, जेवण दितां आनी व्हडान व्हड म्हणल्यार हांव ताका म्हजो जेजूचो भावार्थ दितां. म्हज्यान असलें बरेंपण जें आसा तें हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जायना. हें आयकून ते जजान ती केस बंद केली. वय मोगाच्या भावान भयणो, आमचे भितर आसलेलें बरेंपण गूण दुसऱ्यांक दिवंक, दुसऱ्यांक वांटूंक आनी तेच तोच भावार्थ बरोसो दुसऱ्यांक दिवंक आयज जेजू आमकां आपयता. जेजू जेन्ना स्वर्गार चडलो तेन्ना ताणें आपल्या शिसांक म्हळें, संवसारांत वचात, सगल्या प्रजेचें शीस करात, पवित्र स्नान दियात आनी हांव तुमच्या संगाता आसतां सदां, आतां आनी सदां काल. मोगाच्या भावान भयणो, आमचे भितर हें बरेंपण जें आसा तें आमकां दुसऱ्यांक दिवंक आज जेजू आमकां पाठयता. आयच्या वापरींतल्यान जेजू आमकां तेंच शिकयता की गूण शिगूण मोगाच्या भावान भयणो आमकां दिल्ले आसात ताचो बरो फायदो काडून आनी आमी काडलो ताका आमी जाय, फायदो काडलेलो आमी ताका जाय. गुणा बरोबर देव तितलीच आमची जबाबदारी मागता आनी आनी ताका जाय आमी बरें केलोलें. आमच्या जिवितांत ताणें आमकां जायते गूण दिल्लेले आसात ते आमी आमकांच धरून न्हय पूण आमी ते दुसऱ्यांक दिवंक तो आज आपयता. व्हड व्हड वस्तूंनी न्हय, ल्हान ल्हान वस्तूंनी देखून आमी कितें आमच्यांनी कितें करूंक जाता तें आमकां तो करूंक आपयता. तेन्नाच मोगाच्या भावान भयणो, देवान दिल्ल्या गुणाचो आमी बरो उपेग केलो जाल्यार देव आमकां त्या पयल्या चाकरा भाशेन ताणें ते 5 तलांत आसले ते वेपारान घालून ते आनीक 5 केले, तेच भाशेन तो ताका आनीकूय इनाम दिलो. ते भाशेन तो जेजू देव आमकांय तशेंच करतलो. नाजाल्यार आमी त्या 1 तालन दिल्ले त्या चाकरा भाशेन आमचे गूण तरी आमी भितरूच दवरले जाल्यार आमचें कितें जें आसा तेंय काडून आमकां उडयतलो. तर मोगाच्या भावान भयणो, आयज ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिवितांत थोडे मुद्दे आमी लावुया. पयलें म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आपलेंपण विसरुया आनी आमचे गूण घोराब्याचे, फिरगोजेचे आनी समाजाचे उदरगती पासत आमी ते वापरुया. गुणा वरवीं समाजांत शांती, नीट, भावपण आनी सगळें बरेंपण हाडूंक आमी वावरूंक गरजेचें आनी हेंय आमी आमच्या जिविताक लागुया. जायते फावटी आमकां हे गूण दिल्ले आसात ते आमी वापरना जावंक आमी ते फाटीं सरुया आनी पूण ते वापरूंक आमी वावरूंक गरजेचें. आनी वापरतले जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आमी पयले सुतीर देवाक आर्गां दिवंक गरजेचीं. आमकां हे गूण दिल्यात म्हूण आनी ताच्याच बळान आमी ते मुखार वचून हे गूण जे आमकां दिले ते आमी वापरूंक गरजेचे. दिल्ल्या गुण्या वरवीं मोगाच्या भावान भयणो, पलकी आशा सोडून देवाची महिमा जोडूंक आमी वावरूंक गरजेचें. आयज हेंच आमकां आयचें शुभ वर्तमान करूंक शिकयता. तर ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना देवान दिल्ल्या गुणांक पासत आमी देवाक आर्गां दिवया आनी तेच गूण आमी बरें करूंक आमच्या घराब्यांत, आमच्या समाजांत बरेंपण हाडूंक आमी वावरुया. गीत घेवया. पेज 33, C13, दाना सोबार.
शेतांतली सगळी कणसांनी बिया, जमीतली सगळी फळां आनी पिकां, मोगोत वावराचो संतोश तो कश्टांचो, पुरोमेंत आमच्या जिवनाचो. दोरी बापा दाना सोबार, घडोवन तुजो एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार, एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भावान भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा एकाच बोडये वरवीं आमकां तुजी आपणायलेली परजा तुवें करून घेतली. दयाळपणीन तुजे पवित्र सभेक एकवटान आनी शांतीन सांबाळ हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबीं आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराता युबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदिदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दलबार तुजी तर महिमा वाखाणटात. तांचे संगातीत आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दलबराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचगी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय, उंचगी तुका जोय जोय. बापा कोरस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंतेनी पवित्र कर म्हणून मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सत्संगवचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोवचुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समरमता, तुजे मुनो जीवन पद परगोटा, तुज्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिताचो उंडो आनी ही सरोणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत तोले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलीप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पा सांगाता आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर शास्त्रांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्ल्या प्रार्थन तीर घेवन आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तान्या पडिल्लो नाका पूण व्हडांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अतिरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवळकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी रज चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कोर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया पेज 69 D40. सोर्गी हुंडो जेजून दिलो. आमकां वसलो फावो नासलो.
जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताका ससण्याचें जिवीत आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत करतलो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त आत्म्याक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमचें काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे ही सवें आसूं तुमचे सवे आसो. आनी सपदेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोंती सायबिणीचे नोवेनाचे मागणे. मोगाळी बाळोक मारये, मोंती माये, तुज्या जल्मा दिसाक मोंती फेस्ताक आमी तुजीं भुरगीं व्हडा संतोशान आनी उमेदीन तयारी करतना देवाचो आनी आमच्या भाव भयणीचो मोग करूंक तूं आमकां शिकय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. देवाच्या आनी आमच्या भाव भयण्याच्या मोगाक आड वेता तें सगलें आमचें तान पयस कर. तुजे देख घेवन पेल्याच्या गरजांक आमी पावूंक आमकां बळ दी. देवाक मान वता तसलें जिवीत आमी सदां जियेवंक आमकां तुजो आदार दी आनी बापाची कृपा मागून धाड. आतां आमी तुजे लागीं हो उपकार मागता. जोण्याकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमी मागलेलो उपकार आमचे आनी हेरांच्या बऱ्याक वय जाल्यार तूं तो तुज्या पुता जेजू लागीं आमचे पासत विनंती कर. ही आमी मागता तुज्या पुता आनी आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी, जो खरो देव बापा आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. मोंती माई आमचे पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा. ओस्तऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंत मरे देवाचे माय, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. गीत घेवया. पेज 214, T25. माये मोगाळे.
Just Like a Child, page 31, A74. A74, page 31, Just Like a Child. A74, page 31. Just like a child who trusts his father too, and who delights to feel his presence near. Just like a child whose mind is not at all, and whose heart is never proud. Here I come, Oh Lord, here I come just like a child. Here I come, oh Lord, here I come just like a child. Sisters and brothers, I welcome you to participate in this Mass. You have come with great desires, intentions, prayers. We would like to pray for many people who have asked us to pray for them. Let us keep them all in our minds and hearts. And as we enter into this celebration, let us keep the intentions of this Mass as well in mind. For us, the readings today will tell us that God Himself is teaching us. So we must be very close to God. God is not very far, He's within us. So we also have to work. Just as He is constantly working, we all have to work, and we are all working, but not depending on others, depending on God within us and depending on God in the others. So we must keep this aspect in mind. And secondly, we have to do our best. God has given us talents, we have to work at it. So with His presence, with His grace, with His strength, we must do our best. So if we are faithful in small things, we'll also be faithful in great things. With these sentiments, let us enter into this celebration in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with each one of you. And with your spirit. My sisters and brothers, let us call to mind our sins for not having relied on God and for doing things but not 100%. Let us ask Him to forgive us. You were sent to heal the contrite. Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners. Christ, have mercy. Christ, have mercy. You intercede for us at the right hand of the Father. Lord, have mercy. Lord, have mercy. May Almighty God, our loving Father, have mercy on us, His children, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Grant, we pray, Almighty God, that your faithful, who rejoice under the patronage of the Most Holy Virgin Mary, may be freed by her motherly intercession from all evils on earth and merit the attainment of eternal joys in heaven. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Let us now listen attentively to the word of God. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. Concerning love of the brethren, you have no need to have anyone write to you. For you yourselves have been taught by God to love one another. And indeed you do love,
all the brethren throughout Macedonia. But we exhort you, brethren, to do so more and more, to aspire to live quietly, to mind your own affairs, and to work with your hands, as we charged you, so that you may command the respect of outsiders and be dependent on nobody. The word of the Lord. Thanks be to God. Let our response be, the Lord comes to rule the people with fairness. Please repeat. The Lord, The Lord comes to rule the people with fairness. Sing a new song to the Lord, for he has worked wonders. His right hand and his holy arm have brought salvation. Response. The Lord comes to rule the people with fairness. Let the sea and all within it thunder, the world and all his peoples. Response. The Lord comes to rule the people with fairness. Let the rivers clap their hands and the hills ring out their joy at the presence of the Lord, for he comes to rule the earth. Response. The Lord comes to rule the people with fairness. He will rule the world with justice and the peoples with fairness. Response. The Lord comes to rule the people with fairness. Kindly stand for the acclamation. Alleluia, 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 alleluia. Your word is a lamp for my steps and a light for my path. alleluia, 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 The Lord be with you. And with your spirit, A reading from the Holy Gospel according to Matthew. glory to you, O Lord. Jesus told the following parable to his disciples. A man going on a journey called his servants and entrusted them his property. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his ability. Then he went away. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had 2 talents made 2 talents more. But he who had received 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing 5 talents more, saying, Master, you delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he who had received 2 talents came forward, saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here I have made 2 talents more. His master said to him, Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. He also who had received the 1 talent came forward, saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you did not winnow. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master answered him, You wicked and slothful servant, you knew that I reap where I had not sowed, and gathered where I have not winnowed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has 10 talents.
For to everyone who has will more be given, and who have abundance. But from him who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness. There men will weep and gnash their teeth. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dear sisters and brothers, St. John of the Cross once said, "In the evening of life, we will be judged on love alone." In the evening of life, we will be judged on love alone. What St. John of the Cross meant here is, when our journey on this earth ends, when we stand before the Lord, we won't be asked about our positions, achievements, or wealth. We will be asked only one question: did you love enough? And that is what St. Paul's in the first reading reminds the Thessalonian in saying that love is the only and the main essence of Christian life. He reminds them that it is God who has taught them to love one another and urges them to grow more and more in it. What is striking here is St. Paul does not say, "I have taught you to love one another," or "the apostles have taught you to love one another." He says, God himself has taught you to love one another. Now the question is how God teaches us to love one another. To answer that, we have to go back to the story of creation. In the book of Genesis chapter 1 verse 27, we are told we are created in the image and likeness of God. And because the very nature of God is love, we who are created in his image and likeness have the desire and ability to love. That means from the very beginning, love, the law of love is written on our hearts. And that is why this shows us that we do not learn to love, but it is given to us as a gift. It is already planted in our hearts and is waiting to be lived out each day. Now the gospel gives the message of love, a kind of message of love in a different form to the parable of talents. The master entrusts his servants with gifts, the talents, some more, some less, and each has to use it according to what he has received. Two of them invest and multiply the talents, and the third one hides it because of fear of his master. Now what we learn from this parable is that each of us is given numerous gifts from God. And the greatest gift that we have received is the ability to love one another. If we hide it, if we refuse to use love because of our resentment or anger or fear, then it will slowly die away within us. It will wither away. But if we share that love by serving others, by helping others, by forgiving, then that will grow and multiply. And that will bring joy not only to others, but to ourselves too. That is the beauty of this gift of love that God has given us. When we talk about love, the perfect example of love can be seen in Jesus himself. St. Paul in Philippians chapter 2 verse 5 to 7 says, "Though he was in the form of God, he did not cling to his divine glory, but emptied himself for love." In a way, Jesus' whole life is an investment, a kind of investment of love. He welcomed the poor, he forgave the sinners, he healed the sick, and at last even accepted death on the cross. On that cross, he revealed the fullness of love. A love that does not count the cost, a love that suffers for the beloved, a love that is generous, unconditional, and self-giving. Therefore, the cross stands before us
as the highest expression of love. Dear sisters and brothers, our life is a gift of God, and He calls us to make it fruitful through love. Love is not just a feeling, it is a choice that we make each day. A choice to forgive others instead of having grudges. A choice to show kindness instead of turning away. A choice to help each other at every moment. Every act of love, however small it is, has a deep meaning because it reflects the very nature of God, reflects the very heart of God. As we reflect today's readings, let us ask ourselves these questions. Do I allow love to shape the way I live each day? Do I allow love to shape the way I live each day? Am I able to love those who hurt me, those who put me down, those who speak evil of me? Am I able to love those who hurt me, those who put me down, those who speak evil of me? These questions may be difficult, but they are the ones that will prepare us for the final judgment, the judgment of love. As St. John of the Cross said, in the evening of life, we will be judged on love alone. Let us in this Eucharistic celebration pray for this grace to live each day deeply rooted in His love and to share that love generously with others so that when we end our journey on this world, the Lord may look at us and say, "Well done, good and faithful servant, enter into the joy of your master." Amen. Bless now, O Heavenly Father, your people gathered round you. You're at this altar, offering our gifts. Bread for your broken body, wine for your blood which heals us, and all the love, Lord, of our poor heart. We are people, with grateful hearts we ask you, oh, take our gifts, Lord, and make them yours. Pray, my dear sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers may be acceptable to God our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy church. Look, O Lord, upon the prayers and offerings of your faithful, presented in commemoration of the Blessed Mary, the Mother of God, that they may be pleasing to you and may confer on us your help and forgiveness through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your heart. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ, your Word, through whom you made all things, whom you sent as our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin. Fulfilling your will and gaining for you a holy people, he stretched out his hands as he endured his passion, so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so, with all the angels and all the saints, we declare your glory as with one voice we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time Jesus was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and, giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Save us, Savior of the world, for by your cross and resurrection you have set us free. Therefore, as we celebrate the memorial of Jesus' death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri, our Bishop, Simeon, our Auxiliary Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. God himself in Jesus has taught us how to pray. Let us keep all our intentions in mind, and united to him by the Holy Spirit, let us say together, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be free from sin and safe from all distress, as we await in joyful hope for the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace.
This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. My Jesus, I believe you're present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot receive you at this moment, come at least spiritually into my heart, so that I may receive you and be one with you. Amen. Here I am, Lord, page 295, N29, N29, page 295. Here I am, Lord. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will sing. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of snow and rain, I have borne my people's pain. I have wept for love of them, they turn away. I will break their hearts of stone, give them hearts for love alone. I will speak my word to them, whom shall I send? The Lord has looked on his lowly maiden. Behold, henceforth all generations will call me blessed. Let us pray. Renewed by the sacrament of salvation, we humbly beseech you, Lord, that we who have honored in veneration the memory of the Blessed Virgin Mary, Mother of God, may merit to experience in perpetuity the fruits of your redemption through Christ our Lord. Amen. The Lord is with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, Father, Son,
and Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace of Christ. Thanks be to God. Novena prayer to Mount Mary. Mount Mary, Jesus gave you to us as a mother and wants us to look to you for a holy example. Through your prayers, you can help us to become more perfect disciples of your Son. Please bring our prayers before the throne of your Son, and we particularly ask today that you plead with your Son to bless and assist all your children. As we consider the perfect innocence and holiness of your childhood, we ask you to help us through your prayers. Pray for us that we may always imitate your innocence and holiness. Pray that we may grow to a deeper love for your Son each day of our lives. And we especially pray in this novena for the following intentions. Kindly pray for your intentions. This prayer we make through Jesus our Lord, who lives and reigns with the Father in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Mount Mary, pray for us. us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. T30, page 337, T30, to Our Lady of the Way. No one can live as an island, journeying through life alone. Since we are most loved by a mother, Jesus gave us his own. Be with us, Mary, along the way. Guide every step we take. Lead us to Jesus, your loving Son. Come with us, Mary, come.
भोवमुगाळा जेजू आमच्या काळजांनी तूं आसाय, तूं जियेताय आनी तुजी राजवट तूं चलोवंक आमचो सहकार मागताय. सायबीण मायन जशे भाशेन तुका दिलो तेच भाशेन आमी तुका दिता. तिच्याच उतरांनी तिच्याच मनोभवान हांव चाकोर जावं म्हजे सवे तुज्या उतरां प्रमाणे. जेजू तूं म्हाका सगलें सुचयताय कशे भाशेन हांवें तुजे कुडींत म्हजें जिवीत सारूंक जाय पळय तें. पूण हांव तुका मानार कोत्ता, तुका सांगता कशे भाशेन तुवें म्हजे सवे जिवंक जाय पळय तें. हो म्हजो मनोभव बदलून काड आनी हांव खालतिकायेन तिणेन आपलें जिवीत तुज्या एकवटान सांगलें तेच भाशेन हांवूय सादतां. म्हाका भितरल्यान ही नवी दिशा तुजी दी आनी जशे भाशेन सगळे सांत भक्तांनी हे भाशेन तांचें जिवीत तुज्या एकवटान जिवन तांणी सगल्यांनी जें तुवें तांचे सवें केलें तें खरेपणी फळदायक जालें. कित्याक तुवें आमकां सांगलां म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावतां. वय जेजू. पूण जेन्ना आमी तुजे कोठान रावता तेन्ना आमी सुभां फळां दिवंक लागता. कित्याक आमी न्हय तूंच ती दिताय. कित्याक जसो एक फांटो दाखयले रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचेच वस्तिकी फळां दिवंक जायना तशेंच आमी तुजे सवे रिगून रावले शिवाय आमच्यांनी फळां दिवंक जायना. फळां जीं तुज्या रुखांतल्यान तुज्या आसण्यांतल्यान आमी अणभवतल्या आनी दुसऱ्यांक अदीक आनी अदीक तुजे सरशी ओडून घेतल्या आनी बरोबर आमी देवा आमच्या बापाक तुजे वरवीं तुजे बरोबर तुज्या सांगाता मोहिमा हाडटल्या. हें सगलें आमी ह्या देवस्थानांतल्यान आतां अदीक खोलायन जेजूच्या जिवितान आमी सारया. तो दोळे बंद करून आमी साश्टांगी पडून ताका नमस्कार करया. आमची तकली ताच्या पांयाचेर दवरया आनी आमचें जिवीत ताकाच त्याच उतरांनी जे इतले सांज भोक्त जावंक पावले त्याच उतरांनी आमी जेजू तुका आमचें जिवीत समर्पीत. हांव घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां. कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. सगल्या आमच्या भाव भयणींक आमी आतां आमच्या मागण्यांत दवरया. आख्ख्या संवसाराक जीं कोण आसात तितलीं जावं क्रिस्तांवां ओ हेर धर्माचीं कसलीं तीं जावं कोणूय तीं जावं देवाचीं भुरगीं आमी सगलीं तो तांकां आमी जेजूच्या एकवटान ह्या तेरसांतल्यान जितलीं आमी जेजूक एकवटान जियेतल्या ते भाशेन तांकांय तो एकवट जेजूचो मेळच्याक आमी तांकां ह्या मागण्यांत दवरया आनी जेजू सरशी हाडया. हे परी तीं झुजां घेर्रां जीं तीं चालूच दवरतात तीं बंद करच्याक आमी तांचे पासत मागया. पाप साहेबान आमकां विनंती केल्या मागणें करात म्हणून. आमी तांचे पासत ही परी मागणें करया. झुजां सगलीं ह्या संवसारांत चलतात तितलीं बंद जावच्याक. जेजू फकत तुज्यानूच करूंक जाता. मनशांच्यान तें करूंक जायना कित्याक आमी धारून काळजाचीं. पूण आमी तुजे कडेन खतखतीत ही मागणी उबारता. त्या भायर कितल्याशा जाणांक तुका आमचे सवें जियेताय म्हणून आमकां पिडापीड दितात.
आमच्या देशांत आमच्या राष्ट्रांत ह्या आख्ख्या संवसारांत वेता ती तुजें बरेपण आमी उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दाखयता म्हणून आमकां पिडापीड जातात आमकां संकश्टांनी बुडोवन उडयतात हे स्थितीन सगळ्यांक आमी तुज्या एकवटान दवरता जीं कोण पिडापीड दितात आनी जीं कोण हें सगळें सोंसतात तांकां सगल्यांक तुज्या ताब्यांत तांचे पासत आमी मागता आमच्या गोऱ्याब्यांनी मोग उदिकून उदीक आसूंक जाय आसा पूण अदृश्यानूय आमकां वेरें धरून आपलेपणांत आमी एकामेकाक लेखना दुसऱ्यांक आमी बक्षिना समजना आमकां जाय पळय तशेंच कोत्ता आनी हे परी दुस्फोट घालता आमच्या घराब्यांनी जेजू ह्या आमच्या सगळ्या घराब्यांक तुज्या ताब्यांत कोत्ता तूंच तांकां स्पर्श कर आनी तांची दारूण जाल्लीं काळजां सारकीं विरून तुज्या मोगान तांकां पेटय आनी तुजो मोग जो निस्वार्थीपणाचो आपलेपण सोडून दिवपाचो आनी दुसऱ्यां पासत कोश्ट दोग सोंसपाचो असलो मोग तुजो मोग आमचे सगळे आमच्या उतरांनी कोन्यांतल्यान आनी चालींतल्यान आमच्या घराब्यांनी उदिकांनी उपजय आनी वाडय ह्या जीं देसां आसा ती सगळीं आमी तुजे सरशीं हाडटा जेजू कितल्याच जाणांनी आमकां कितलींचशी मागणी उबारूंक सांगल्या खूब जाणां दुयेंत आसात तरेतरेचीं दुयेंसां एकदम सीक पेरीग ICUन आसात ह्या सगळ्यां पासत मागता दुसऱ्यांक कितें ना कितें कुडीचे पावंडे जालेले आसा तें तुजे सरशीं हाडटा ताका त्या भायर दुसरी मानसीक रोगांत आसलेलीं आसात सायकोलॉजिकली ती सारकी नात ताची चिंतना हेणे तेणें देंवचारान ताका ओडून घेतलेली आसा ताका शांती हाड म्हणून मागता हांव आनी ताका स्पश्टपणी पळोवच्याक खूब पाटी तरेतरेचे कारणाक लागून हें तांचें सगळें घडटा हांकां सगळ्यांक तुज्या ताब्यांत कोत्ता जेजू तूंच तांकां स्पर्श कर आनी पळय हाड आनी आमच्या मागण्यांतल्यान ताका सगळें बरेपण फाव कर सत मानता देवाक सर्वपिताक बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो आंकवार मरेंत हांव जल्मलो पोंस पिलाता काळ ताणें क्रूस सोंसलें ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सर्वपिता देवा बापाच्या उजव्यार बसला थंय तां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसली करून घेतलो सर्वांता पवित्र आत्म्या कॅथोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठांय पातांचे बक्षणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत भावार्थ बोरवासो प्रतिमोग हे तीन बापान आमकां दिल्ले गूण जेजूच्या एकवटान आमी सारच्याक आनी ताचे बरोबर आमचो एकवट जोडून जिवोवच्याक दिलेले आसा सायबीण मायन बाग्योन फ्रांसिशेवरान बाग्योन तिनासान बाग्योन जुजेवाजान आनी सगळ्या सांता भक्तांनी ते जिवन आमकां दाखयल्लें आसा तांची विनंती मागया आमी तेच भाशेन आमचें जिवीत खोलायन जेजूच्या एकवटान सारच्याक आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां चायणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय सावस्त्र मदे सुदैवन सुदैच पूज जेजू मगीन मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन
너만 머리 굿빈 볼레 서비스 포츠 타인 사우스라마덴 수도인 수도츠 포제주 मगन मरे देवाचे माये आमका पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. 너만 머리 굿빈 볼레 서비스 포츠 타인 사우스라마덴 수도인 수도츠 포제주 मगन मरे देवाचे माये आमका पापिया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुइमम बापा कनी पुता कनी पवित्रत्म्या आदी आता आनी सदां सदां आमेन. पांच सुंदुसाचे मिस्तेर पयलो सुंदुसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चोड पुरबायचे सर्वेस्पोत तुजे सोवे आसा. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या आमकां तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कांय पडूंक दिवं नाका पूण वाटांतली आमकां निवार. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्प तुज्या तांय आसा, वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये आमी पापयां खातीर कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उन्नत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, भोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या दिले, और सगळ्या आत्म्याक वो करून सोड. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेचें नोमान आयकना फुडें जे कुस्म्यात आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें, अस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बुजता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजो भाग्यवंती मरे देवाची देवाचे माय माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजो भाग्यवंती मरे देवाची माय पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजो भाग्यवंती मरे देवाची माय पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजो भाग्यवंती मरे देवाची माय पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजो भाग्यवंती मरे देवाची माय पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नोमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पो तुझे तायेसा उस्त्रामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पूत जेजो भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां परमपराच्या जाणली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चोड बसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नगरांत दुर्बलपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळेंनी गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे पप्पा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राय समकायूं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो रायज समकानी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो चौपूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाची माय पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो चौपूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाची माय पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो चौपूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाची माय पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो चौपूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाची माय पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो चौपूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाची माय पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो चौपूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाची माय पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो चौपूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाची माय पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. निमान मरे कृपेन बोलेले सुरेश पोचते सावस्ट्रामध्ये सदो आणि सदो चौपूत जेसू भाग्यवंती मरे देवाची माय पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बलेले सरेस पोचणे सावष्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोट जेजू Bhagavate Maria, देवाचे माये आपापल्या हाती कोर आता आमच्या आमच्या आमेन नमान मरे कृपेन बलेले सरेस पोचणे सावष्ट्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोट जेजू Bhagavate Maria, माये आपापल्या हाती कोर आता आमच्या आमच्या महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्रात्म्या आधी आता आणि सदा सदा आमेन ओ ओ मोठ्या जेजू गोगो संप्रामची पातका निवारण कायम कंडली और सोगले आत्म्यांक बोगोरून सोडून चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22 मोइसेसाची सुमूर्ती पोरमणे तांचे शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समर्पंक बाळका जेजूक जेरुजल्याक व्हेलो. आमच्या बापाक स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी चोरगार जाता तशी संवसारांत जावंक आमचो दिसपडो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यात पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें थांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवती माये देवाचे माये आपापल्या हाती कोर आता आमच्या आमच्या नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें थांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवती माये देवाचे माये आपापल्या हाती कोर आता आमच्या आमच्या नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें थांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवती माये माये आपापल्या हाती कोर आता आमच्या आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें थांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवती माये माये आपापल्या हाती कोर आता आमच्या आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें थांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवती माये आपापल्या हाती कोर आता आमच्या आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें थांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवती माये आपापल्या हाती कोर आता आमच्या आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें थांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवती माये आपापल्या हाती कोर आता आमच्या आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें थांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवती माये आपापल्या हाती कोर आता आमच्या आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें थांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवती माये आपापल्या हाती कोर आता आमच्या आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें थांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू भगवती माये आपापल्या हाती कोर आता आमच्या आमेन. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदा सर्वदा आमेन. ओ ओ म्हज्या बापाचे जेजू गोगो संप्रामची पातका निवारण कायम कंडांतली उजांतली और स्वर्गांत सगळ्यांक अदभरून करून सोड बरोज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यात पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजें थांय आसा ऑस्ट्रियामध्ये तूं सदव आनी सदोय तुजो पूत जेजू भगवती माये देवाची माये
पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवती मरिये देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूत जेजू भगवंत मरिये देवाची माये आमच्या पापया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुका सुकल्यो आत्म्याक भोग करून सोड करचो आसल्या. पान 190 आणि 3 आर 30 आणि 1 पयलो कडवो. साक्रामेंता रावलोल्या मोगाच्या जेजू साक्रामेंता रावलोल्या मोगाच्या जेजू उपायाची काळजा तुझ्या मोगान भोगू आमी तुका सासण्याच्या सासना उपायाची काळजा तुझ्या मोगान भोगू आमी तुका सासण्याच्या सासना. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मातयो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें ओचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो दिवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात सर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या गोश्टिका तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्परच्या ताई हा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भगवती मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भगवती मारिये देवाचे माये आम्हा आम्हा पाप्या पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भगवती मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भगवती मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भगवती मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भगवती मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भगवती मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझ्या ताई आसा उस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचो पूज जेजू भगवती मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कानी पुता कानी स्पिताक सांता आदी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकांतली उजांतली वर्सुका सगळ्यांक बोग करून सोड करून. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लोग्ना वस्त्र्यांत जेजूची आप परगोटणी जो हांव 2, 4 ते 6 जेजून तिका म्हणलें अस्तो रे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या वयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पापां भोगोस आनी आमकां ताळमेळ पडूंक दिनाका पण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमन मरे कृपेन मुले सुरेश पोत जेदाईसा अस्त्रामध्ये सुसोदो आणि सदो जापू जेजू भाग्यवान मारिये देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन मुले सुरेश पोत जेदाईसा अस्त्रामध्ये सुसोदो आणि सदो जापू जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन मुले सुरेश पोत जेदाईसा अस्त्रामध्ये सुसोदो आणि सदो जापू जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन मुले सुरेश पोत जेदाईसा अस्त्रामध्ये सुसोदो आणि सदो जापू जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन मुले सुरेश पोत जेदाईसा अस्त्रामध्ये सुसोदो आणि सदो जापू जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन
मरे कृपे मुले सुरेश पोत जेताईसा श्रमदेन सुदो आणि सुदो जपू जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपे मुले सुरेश पोत जेताईसा श्रमदेन सुदो आणि सुदो जपू जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपे मुले सुरेश पोत जेताईसा श्रमदेन सुदो आणि सुदो जपू जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपे मुले सुरेश पोत जेताईसा श्रमदेन सुदो आणि सुदो जपू जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपे मुले सुरेश पोत जेताईसा श्रमदेन सुदो आणि सुदो जपू जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पापिया खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाबा आणि भूता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सोदा सगळ्या आत्म्याक ओ करून चोड करोस आसलेले. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी मार्कू 1:14-15. जुवांवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमळोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोत येतेंसा उस्रामने तू सोडो आणि सोडो चोपू जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोत येतेंसा उस्रामने तू सोडो आणि सोडो चोपू जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोत येतेंसा उस्रामने तू सोडो आणि सोडो चोपू जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोत येतेंसा उस्रामने तू सोडो आणि सोडो चोपू जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोत येतेंसा उस्रामने तू सोडो आणि सोडो चोपू जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोत येतेंसा उस्रामने तू सोडो आणि सोडो चोपू जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोत येतेंसा उस्रामने तू सोडो आणि सोडो चोपू जेजू भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोत येतेंसा उस्रामने तू सोडो आणि सोडो चोपू जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोत येतेंसा उस्रामने तू सोडो आणि सोडो चोपू जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरस पोत येतेंसा उस्रामने तू सोडो आणि सोडो चोपू जेजू भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमची पातकां निवार आमकां कोंड्यांतली उज्यांतली वर्सोदा सगळ्यांक आत्म्याक भोग करून चोड करोस आसलेले. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामोळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली.
आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमची आमचे चुकल्यांनी बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवारण नमान मरे कृपेन बलिले सरेज पोजे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगत मरिया देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलिले सरेज पोजे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगत मरिया देवाची माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलिले सरेज पोजे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलिले सरेज पोजे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलिले सरेज पोजे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलिले सरेज पोजे तुजे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलिले सरेज पोजे तुजे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलिले सरेज पोजे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलिले सरेज पोजे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बलिले सरेज पोजे तायसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोन्यांतली उजांतली ओ स्वर्गा सगळ्या आत्म्याक करून चोर करोस आसतलें पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20 जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासत समर्पूची आसा म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात तेच परी ताणें जेवण जातूच पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा आमचे बापा सर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं जें रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तोशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन बलिले सरेज पोर जेतें आसा अस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय जावं पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बलिले सरेज पोर जेतें आसा अस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय जावं पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरिये कृपेन बलिले सरेज पोर जेतें आसा अस्त्रामध्ये तूं सदो आनी सदय जावं पूज जेजू भगवान मरे देवाचे माय आम्हा पापिया खातीर विनोदी कर
आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरये कृपेन बलयले सरेश पोर जेते आसा अस्रा मोदें तूं सदो आनी सदय जावं पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्या पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरये कृपेन बलयले सरेश पोर जेते आसा अस्रा मोदें तूं सदो आनी सदय जावं पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरये कृपेन बलयले सरेश पोर जेते आसा अस्रा मोदें तूं सदो आनी सदय जावं पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरये कृपेन बलयले सरेश पोर जेते आसा अस्रा मोदें तूं सदो आनी सदय जावं पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरये कृपेन बलयले सरेश पोर जेते आसा अस्रा मोदें तूं सदो आनी सदय जावं पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरये कृपेन बलयले सरेश पोर जेते आसा अस्रा मोदें तूं सदो आनी सदय जावं पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मिरये कृपेन बलयले सरेश पोर जेते आसा अस्रा मोदें तूं सदो आनी सदय जावं पूज जेजू. भाग्यवान मारे देवाचे माये आम्हा पाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुकार सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज आसता. पान 192 आर 30 पयलो कडवो घेवया. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका गावडोन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठोन कोता आमी गायन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. 5 दुखीचो मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेटसेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. ल्यूक 22:40-4 ते 40:5 आनी सगळोच कळवळोन ओदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रोगताच्या दाट थेंबा वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोत शिश्यां सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवन तुजी कुर्शी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशिता तशीच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कांय पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझा पोट जेजू. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझा पोट जेजू. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझा पोट जेजू. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्पोर्ट तुझे ताय आसा वस्त्रामध्ये तू सोदो आनी सोदो तुझा पोट जेजू.
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वे स्फोट तुझे ताय असा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझा पोट जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये आम्हा पापिया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सर्वदा आमेन. O म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकां उज्यांतली वर्सो काय सगळ्या आत्म्या भोग करून चड तुजो सोल्या. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर बोंड मारूंक लायले. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो किरायत समकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणीक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये आबाप्या खातीर कोर आता आनी आमच्या जोडार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये आबाप्या खातीर कोर आता आनी आमच्या जोडार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये पापियां खातीर कोर आता आनी आमच्या जोडार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू देवाची माये आबाप्या खातीर कोर आता आनी आमच्या मनाच्या आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू देवाची माये आबाप्या खातीर कोर आता आनी आमच्या जोडार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये आबाप्या खातीर कोर आता आनी आमच्या जोडार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये आबाप्या खातीर कोर आता आनी आमच्या जोडार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू भाग्यन मरे देवाची माये आबाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या जोडार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये आबाप्या खातीर कोर आता आनी आमच्या जोडार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले स्वरेस्पक्षताय आसा वस्तुरेमध्ये तू सदो आणि सदैव तुझो पूज जेजू भगवंती मध्ये देवाची माये आबाप्या खातीर कोर आता आनी आमच्या जोडार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आमकां उज्यांतली वर्सो काय सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड तुजो आसलेल्या. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. माथ्यू 27:28-29.
तेन्ना राजपाल्याच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताची भोंवती सगळी पोलतूण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांच्या राजा नोमान तुका. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पर तुझे टाय आसा, तुझ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बायोंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पर तुझे टाय आसा, तुझ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बायोंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पर तुझे टाय आसा, तुझ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पर तुझे टाय आसा, तुझ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बायोंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पर तुझे टाय आसा, तुझ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बायोंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पर तुझे टाय आसा, तुझ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बायोंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पर तुझे टाय आसा, तुझ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बायोंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पर तुझे टाय आसा, तुझ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बायोंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पर तुझे टाय आसा, तुझ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बायोंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सरेस्पर तुझे टाय आसा, तुझ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत येसू. बायोंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सदां. आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या येशू, गोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाच्या उजागदी, ओ सगळ्या आत्म्याक भोग चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार खुरीस दितात. जुआंव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तायणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा, उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायोंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा, उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायोंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा, उस्तोऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. बायोंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवणी कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन.
नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे सवे आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू भोगो सका आमची पातकां निवार आमकां तुज्या उज्यांतली सगळ्यात आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40-4 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो, अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां बगस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा, अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माये पापल्या खातीर विनंती कर आतानी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुजे ठांय आसा,
ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझो पूत जेजू भगत देवाची माये बाप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या आमेन महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सुगदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणाच्या उजांती वर्सभर सगळ्या भोग करून चड गरज आसतली पान 187 आर 24 पयलो कडवो घेवया क्रिस्मोचे बोगले दोनूय बाजूनी क्रिस्मोचे दाव्या उजव्या पावलांनी क्रिस्मोचे सोरी सगळ्या स्वातांनी क्रिस्मोचे बोंदी चारूय वाटांनी क्रिस्मोचे सोरी सगळ्या स्वातांनी क्रिस्मोचे बोंदी चारूय वाटांनी पांच ओर्काचे मिस्तेर पयलो ओर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनरुज्जीवन केलो तो हांगा ना ताका दवरलेली ती स्वात पळयात आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायत आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमार मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पुजे येजू भाग्यवती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस्पर तुजे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन नमान मारे कोरपेन बोलवले सर्वस परे तुझे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन नमान मरे कोरपेन बोलवले सर्वस पर तुझे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन नमान मारे कोरपेन बोलवले सर्वस पर तुझे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन नमान मरे कोरपेन बोलवले सर्वस पर तुझे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन नमान मरे कोरपेन बोलवले सर्वस पर तुझे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन नमान मरे कोरपेन बोलवले सर्वस पर तुझे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन नमान मरे कोरपेन बोलवले सर्वस पर तुझे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन नमान मरे कोरपेन बोलवले सर्वस पर तुझे ठाय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्मा आदी आतां आनी सदां सुगदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां पडले वर्सभर सगळ्यांक भोग करून चड गरज दुसरो ओर्काचो मिस्तेर
40 दीस आपल्या शिष्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाचे उजव्याक बसला. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पापां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत देवाचे माये, आपापल्या खातीर आतां आनी आमच्या मजोलार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगत देवाचे माये, आपापल्या खातीर आतां आनी आमच्या मजोलार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती माये, देवाची माये, आपल्या पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती माये, देवाची माये, आपल्या पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती माये, देवाची माये, आपल्या पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती माये, देवाची माये, आपल्या पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती माये, देवाची माये, आपल्या पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती माये, देवाची माये, आपल्या पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती माये, देवाची माये, आपल्या खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तुझे ताय आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती माये, देवाची माये, आपल्या पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आदी आतां आनी सदांच सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, गोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणाक उजाडली, वर्सुका सगळ्या आत्म्याक बोकरून सोडून. तिसरो ओर्काचो मिस्तेर, जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो पोनासव्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2. ओचितूच झणझणीत वारे सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमच्या चुकल्यांची बक्षिता, तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तें आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती माये, देवाची माये, आपल्या पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तें आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती माये, देवाची माये, आपल्या पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तें आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती माये, देवाची माये, आपल्या पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तें आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती माये, देवाची माये, आपल्या पापया खातीर विनोदी कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पो तें आसा, उस्तुऱ्या मोदें तूं सदो
सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्ही पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सरेस्पोतेंचा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्ही पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सरेस्पोतेंचा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्ही पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सरेस्पोतेंचा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्ही पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सरेस्पोतेंचा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू देवाची माये पाप्या खातीर कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सरेस्पोतेंचा उष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आम्ही पाप्या खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. पुत्र आणि पवित्र आत्मा आदि आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमची पातका निवारण करपाक उजांती वो सगळ्या आत्म्याक भोग करून चोर गरज आसलेले. चवथो ओर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत सरकार व्हरता. जुडीत 13:18 म्हजे तुवें संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्या भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आपापल्या खातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवान मारिये देवाची माये आपापल्या खातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगत देवाची माये आपापल्या खातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भगत देवाची माये आपापल्या खातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजें थंय आसा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू देवाची माये आपापल्या खातीर कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकांतांतली उजांतली वो स्वर्गांत सगळ्यांक आत्म्याक भोग चोर गरज आसलेले. पांचवो ओर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्ग आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी
12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र कोणां दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजुळान न्हेसलेली एक बायल, जे पांयां तोडा आसलो चोंद्रीम आनी जे माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच ठाय आसा, उस्त्र्यामध्ये तुजो दैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां एमपणांतल्या उज्यांतली, वर्सुकाळ सगळ्या आत्म्याक. थोड्यो घडयो आतां ओगेपणांत आमी सारया. ह्या मागण्याचो परिणाम आमचेर जाल्लो आसा. आमचेरूच न्हय पूण सगळ्यां पासून आमी मागलेलीं आसा तितल्यांचेरूय आमच्या भाव भयणींचेर जाल्लो आसा. तर आमी देवाक कारगां दिवया, सायबीण मांयक वाखाणया, कित्याक तिचे मदुस्तीन आनी विनोंतीन आमकां हें सगळें बरेंपण फाव जालेलें आसा. नमान राणये, काकतीचे माये, तूं आमचें अमृत आनी परवांचो, आमी परदेशी येवची बाळकां तुका उलोवंक मागतां. ह्या तुकाच्या कोंडान सुस्काय सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ रातनी तुजी काकुळची नदर घाल. तूं कोणवाडे आनी मोगाळ तुलो बांकवार मारये. ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाची माये, आमचे खातीर माग. जेजून पासलां तें आमकां फावो जावंक. मागुया देवा, एकल्याच तुज्या पुतान
आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंत्यांक आरमरेचे भोव पवित्र झुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळो अशें कर म्हूण मागता हांव. त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं उकडास कोर ए बो खणवाळ्यांक वार मारये. केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्याच्यो गोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयोन ह्या बोरवाशार हांव येता तुजे विंगे ते आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सरशी तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखी वोन. हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दोयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखणटा. देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले ल्हानवेक चाकुनीचेर ताणें दिश्ट घाली. होय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटिता. इवनोलक्यांक उंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. क्रेस्तांक रिकाम्यात आनी परत धाडटा. अब्रामाक ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकूचो ताणें नुकडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरण घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. पान 194 आर 35. संस्कारा इतल्या वाडत्या सासणांनी नमान करता. सोडून दिवन आग्यो रीती सेवादोर नवो दोता. सोयपाचे विशय आमचे घुस्पटा गुटार किरवाडो आमचो वाड. सोय मोडते विशय दिनार. प्रितीच्या बाबा आमच्या चुकीवर पुतात ताच्या. मुरगोटून काळजान तोडा वोंदुया वाकाणुया. चोल्या ताचे मदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्यान संस्कार को खाते पोला. मादिवया सासना सासना. आमेन. तुवें ताका सर्गीचो उणो दिलोय. सगळ्या स्वादाचो उणो तो. मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तूं तुज्या मासा रक्ताचे पवित्र क्रिस्ताचे आनी आमकां चडोवणेचो आमकां फळ मागूंक कर. तूं जो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक.